साळावली धरण पुराय दक्षिण गोंयाक पिवपा उदका पुरवण करून लोकांचो जीव जगयता। मात अजून कांय लोकांचो जीव साळावलीच्या पोटात आशिल्ल्या कुर्डी गांवाचेर आसा। फकत 2 म्हयने हो गांव दिश्टी पडटा, मात त्या गांवांत लायिल्ली ओढ पर्यटक आनी थळाव्यांक कुर्डी घेवन वता। आता ह्या गांवांत साळावली महोत्सवाचो प्लॅन। साळावली धरण जेन्ना बांदपाक घेतले त्या वेळाचेर सगळ्यांनी आपली घरदारां सोडली, देवळां मंदिरां सगळीं सोडली आणि ते विस्थापीत जाले आणि मागीर तांकां दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेशन केलें। पूण तो जो ओग त्या मंदिरां कडेन आसा आणि त्याच निमित्तान येणाऱ्या मे म्हयन्या भितर म्हज्या तकल्यान आयिल्लें आसा की ती एक साळावली महोत्सव म्हणून आमी करचो, सरकाराच्या मत्तीनच करचो। ज्या साळावली महोत्सवान भितर ग्रामीण दर्शन आणि त्या वेळावेले दर्शन जावचे आनीक आमच्यो भुरगेपणाच्यो साळावली धरणा खातीर ज्या मनशांनी त्याग केल्लो आसा, ज्या मनशांच्यो जमनी गेल्यो, मंदिरां गेली, घरदार गेले, भाटां बेसां गेली, त्या साळावली महोत्सवाच्या निमित्तान येणाऱ्या पिळगेक जी आमची दुसरी पिढी आसा तांकां त्या त्यागाची भावना येवची आणि सगळ्या गोंयकारांक त्या त्यागाची परत एक फावटी माहिती महती कळची म्हणून साळावली महोत्सव हो एकाच दिसाचो कार्यक्रम आमी ज्या दिसाक देवळाचो आमचे हे आसा सोमेश्वर देवूळ आसा, ह्या सोमेश्वर देवळाक वर्सान एक फावटी वार्षिक उत्सव थीं जाता। त्या उत्सवाच्या निमित्तान आमी साळावली महोत्सव करपाचे एक प्रयोजन केल्लें आसा। कितें अशें आसतलें वेगळें? म्हणजे आमचे देव देवतांची भुमिका आसात त्यो आसतल्यो किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले आणि त्या त्याग भावनेन तांणी सोडलेले ती दृश्य आमकां दिसतली। सो अजून पर्यंत हांवें पूर्ण नियोजन केलें ना। तें नियोजन केले नंतर त्या वेळावेलें दर्शन आमकां थंय जावचें। त्या वेळार जे लोक सोडून गेले, पळापळ जाली, ताचेंय दर्शन आणि देव देवतांचेंय दर्शन। अनेक मंदिरां थंयच्यान गेली पळय न्ही, त्या देव देवतांचें दर्शन परत एक फावटी जातलें।